मनी महिमा आराधन तुका सोम्या हरी एक दिमी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मनी महिमा आराधन तुका सोम्या मनी महिमा आराधन तुका सोम्या हरी एक दिमी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मनी महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो दिपोन तुझे लिपो मुनशा कुडखेव आयलो दिपोन तुझे लिपो मुनशा कुडखेव आयलो पाताक एक सांडू आमचे गतींची येलो रूपी मूळ शाकुळा सांगा तुझो मोक्षा सदा दिलो मनी महिमा आराधन तुका सोम्या हरी एक दिमी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मनी महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या तुझ्या वरत्या समोर आम्ही आसावांगा तुझ्या द्वारी आम्ही आयल्या तुझी काकद मागो तुझी कृपा आमकां सदांच तूं दिता म्हणल्यार वरत्या परवशान हे सगळी तुजी भुरगीं तुज्या मुखार आसा ते तुका मान करूंक होगलाप दिवंक महिमा दिवंक त्याच प्रमाणे तुजे वरती स्तुती करूंक आमी हांगा आसा निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंद मेंदिलो सर्वांगी तो मोगा समाना बेन तुवें दिलाय निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंद मेंदिलो सेवेन जीवी सोरो चेदुले सेवे जीवी जोडो पायसिसा चेदुले उंडो मास्रगत करू तुझे कुडीन बदलो मुझा
उगडा सकरात म्हणून सोम्या त्वा देतिलो मंडली महिमा हरदान तुका सोम्या हर एक दिबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी माननी महिमा हरदान तुका सोम्या सुमेच्या समोर आम्ही आसा सुमी आमकां आपण दिता म्हज्या सांगाता तुमी सदांच एक जावन रावा आणि म्हज्या सांगात एक जावन रावल्यात तर यथेश्ट फळ दिवंक तुमी शकतल्यात म्हणटा त्याच क्रिस्त प्रसादांत आसच्या सोम्यातय एक दिश्ट घाल सोमी तुका पळयता आणि तूं त्या सोम्याक पळयताय सोम्याक पळोवचे वरतें भाग्य आयच्या दिसा आमकां फावो केला जो आम पावल दुसऱ्याच्या पूण शेतांत आमी आसा मगेच्या बान आनी भयणीनो सोम्याक आमी वाखाणया सोम्याक दिनवास म्हणया सोम्याक आर्गां पाठोवया आमची तकली वागोवन सोम्या मुखार ताची मोगाची भुरगीं आमचें समर्पण करून ताका नमस्कार करुया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका खुरपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सडवंदरा ये सडवंदरा आराधन तुका जेजू मोगाळा जेजू वैसवे आमचो मोगाळ पामतो आराधन तुका आमी करता आराधन तुका दयाळाच्या जेजू जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका आमकां कृपेन भरच्या कृपे सागोरा सागोरा आराधन तुका तुका ये मोगाच्या सडवंदरा ये वंदरा आराधन तुका दोन्ही हात वयर करून हालेलुया 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 हर गाण्यो क्लब सम्या जेजू आयच्या वर्त्या दिसा तूं आमकां सांगत हाडलाय आमकां या वर्त्या पूर्ण शेतांत एक केलाय सम्या हो दीस आयच्या पावसाचो दीस जाल्यार आमी सर्व तुज्या लागीं आयल्या सम्या तुका मेळोवंक भुरगीं आयल्या सम्या तुका वर्त्या तरान मान करूंक ते हांगा आयल्या सम्या तुजे वर्ती स्तुती करूंक ते हांगा आयल्या सम्या ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर आनी सगळ्या वाठाराचेर तुजे अमली रगत शिमटाय सम्या हांगा आयल्या हर एका भुरग्यांक तांचे कश्ट तांचे वळवळे तांचे कितें पिडा
तांचे कितें सिक्कडी बोगणां आसा तें संपूर्ण करना ताच्या जिविता जाय जाल्यार बरेंपण तूं दी सम्या आयच्या दिसा आमकां सर्वांक तुज्या आशिर्वादान भर सम्या जें कितें उणेपण आमचें तें आसा तें सगळें भरती कर दिवच्या तूं आयला सम्या तुज्या वर्त्या मजतीन आमी मागता सम्या तुजे वर्ती खाकूत आमचे दाखय तुजी दिश्ट आमचे सरय त्याच सक्रमेताद्वारे आमकां तो मेळोंक आयलाय त्याच उण्या मुरपार तूं आसाय सम्या आमचे किरकोळ जिणी आमी तुज्या मुखार दवरता आमचे वावंट तुज्या मुखार दवरता आमचे हरएकी खामा तुज्या मुखार दवरता आमचे हरएकी कश्ट तुज्या मुखार दवरता सम्या आमच्या भुरग्यांची पिडा तूं पळय सम्या तांच्या जिवनान कितें सक्कडी तांकां उणेपण आसा तें तूं भरती कर दी सम्या सम्याच्या आदारान सगळें बरेंपण जावचें आमी मागया हालेलुया 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 स्तुती करात म्हाका जरा स्तुती करा व्हडा ताळ्यान सम्याची स्तुती करा ताणें दिला आमकां व्हरता अवकाश हो अवकाश आमी गळसिया बऱ्या तरान सम्या सांगत एक जम्या हालेलुया 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 सगळे आमी उबी रावया मोगाच्यान सम्याच्या आजारपणान तुमी आसात सम्याच्या मोहरी आमी आसा सम्याचे मोगाची भुरगीं म्हणून ताणें आमकां आपयलां खंयचो पावस येवं दी खंयचे वारें येवं दी खंयचे वादळ येवं दी आमी सम्याक मेळच्यांत कसली हरकत करूंक ना आमी धांवोन धांवोन म्हणल्यार बरी आज तुमी हांगा आयल्यात तुमच्या सगळे दिसाक खंडीत जावन तसो जेजू सक्रमेंत आसलो तुमकां फळ दितालो कित्याक ताणें म्हळ्यार आसा जो कोण म्हज्या नांवी एक शेळें कोपाचें उदक आनी एकल्या दीस जाल्यार ताची जिवान वर्त्या तरा मेसवून सर्गाच्या दायजान ताका वांटेली करतालो त्याच प्रमाणे ताणें म्हणलें उतरां म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयण्यांक तुमी कितें केलें म्हज्या भुरग्यांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें तो समी आज त्याच वर्त्या जिविताच्या देण्यांत आमकां बरयल्लो आसता समेच्या संगता आमचो उस्वास आसच्या म्हणून सर ताच्या संगता रावोंक एका निजा देवाची खरी भक्ती करूंक त्या सम्या संगता आमी सदांच आमचें जिवन मुखारसून व्हरोंक जाय जाली सर कृपा आमी मागोन घेवया सोमी आमकां आपयता सोम्यान जायत्या जाणांक आपयलें त्या पैकी थोड्यांनी ताच्या उल्या पाळो दिलो आनी म्हणा लागले आमी तयार आसा आज तुमी सर्वां ह्या वर्त्या पुनशेतांत आसतना सोमी परत आमकां आपयता कसली क्रिस्ती जिणी जियोंक तो आशेताय फकत बाप्तिजम मेळ्ळा त्या खातीर मात तूं क्रिस्तांवगी या करो क्रिस्तचो अनुभव तुवें जोडलाय गी तसलो अनुभव दिवच्याक सोमी आमच्या संगता सदांच तयार आसा सोम्याचो अनुभव आमी जोडूंक जाय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Arkan Jesu. Arkan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Vandan Jesu. Vandan Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Pranam Jesu. Pranam Jesu. Man Jesu. Man Jesu. Hosanna Jesu. Hosanna Jesu. Jai Jai Jesu. Jai Jai Jesu. Hallelujah. 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 मोगाच्या बाबणीनो या आराधना वेळार संपूर्ण तरान सोमी आमच्या काळजांत एक जावन जियोंक त्रेकता तसलो अनुभव आमी जोडलो जाल्यार सोम्या विणे आमकां मागीर जियोंकूच जायना आनी तें जिणे सोमी आमकां जियोंक आपयता त्या खातीर तो म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो आपणाक इन्कार करूं दी म्हज्या फाटल्यान येवं दी आनी हांव ताका म्हजो वर्तो सिस्कन घेतालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah.
आमचो उस्वास आसतना तो उस्वास सोम्याचो जाय त्या खातीर आमी सेमिनारींत आसतना आमकां जायते बडे म्हणचे आसलें तूं उस्वास भितर घेतना सोम्याचो उडास काड आनी तसोच तूं उस्वास भायर सोडटना असल्या सगळे मेळेपण तुवें भायर सोडला म्हूण चिंत आमी सोम्याक आमच्या काळजान घेता आसतना सोम्या आमच्या काळजान राज करन आसतना खंयचेय वायट आमचे थंय रावोंक जायना कालच्या सांजेर एका घरांत आसतना ती म्हणा लागली आमच्या भितर जेजू आसतना फादर आमी त्या जेजूक त्याच मिसाच्या बलिदाना वेळार उंड्या आनी वायना रुपार या ताचे मांस आनी रगत आमी सेवता आसतना आमचे थंय खंयचोय वायट खोटो स्पिरीट रावोंक साध्य ना केन्ना आमी सोम्याक खऱ्या बावार्थान घेता केन्ना आमी सोम्याक आमच्या काळजान नितळ निर्मळ जावन जागो दिता तेन्ना कितेंच आमच्या काळजान रावोंक साध्य ना आमच्या कुडींत रावोंक साध्य ना आमच्या जिवितान रावोंक साध्य ना जायते वेळा आमी चिंतो बरो म्हज्या आंगार सैतान आयला म्हज्या आंगार मेल्ले आयला त्या दुकान थंय पडटा हांगा पडटा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो खरो क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या कुडींत आसा खरो क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या काळजांत आसा खरो क्रिस्त ताचो अनुभव तुका जाला खंयच्याय सैतानान तुज्या भितर बसच्या बरयना खंयच्याय मेल्ल्यान तुका लागच्या बरयना ह्या खंयच्याय विदोळी वायट तुका बाद करूंक शकचें ना हे आमचो सोमी आमकां सांगता कित्याक तुमी म्हजे थंय एक जावन रावल्यार तर म्हजे थंय एक जावन रावा म्हज्या भावन आनी भयणीनो ह्या वेळार तुजो उस्वास सोम्याक दी तुजें सगळें काळी सोम्याक दी तुका आनी म्हाका केल्ली कितलेशीं वर्ती अजापां ताची आसात अजापाची अजाप आमच्या जिवनांत केल्यांत पळय सोम्याक तांकारांतलें कितेंच ना देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना आमी चिंतून आसल्या कितें जाता काय ह्या वर्सा पूण आपुरबायेचो पावस सांग परत थोडे कडेन हांव रायला पावस येताना उदक आसतना हांव रेवूं सत येवं नजो म्हण आमी सांगना पूण कितले आपुरबाय तरान सोम्यान आमकां सांबाळ्ळा निरंतर तो पावस बऱ्या तरान दिला आनी त्या पावसा मद्याका सयत तुमी सोम्याक मेळोंक आयल्यात म्हळ्यार सोमी खंडीत जावन तुमची ती सक्रिफीस मेसवता तुमी ताच्या हजारपणांत आसतना सोमी ताची दिश्ट आमचेर घालता सक्य वयर ताणें दिश्ट घाली आनी तो म्हणा लागलो जकेवा सकला देव आनी आज तुज्या आनी म्हज्या जिवनांत तो दिश्ट घालता आनी म्हणटा तुज्या जिवनांत कितेंय व्हडपण मेळेपण पातके जीवन आसा तें सगळें काण्ण सोम्याच्या पांया तळा घाल अति आश आनी म्हणल्यार पावना कितलें म्हाका म्हणल्यार पावना म्हणली एक आशा आमचे थंय आसले देखून आज आमी जायतीं जाणां नाका जाल्यार वायटाक हात घालता देव कितें दिता तें तुका समा सारकें तो दिता देव कितें करता ताच्या खुशे प्रमाणे तो करता कित्याक हर एका भुरग्याक तो जाणा हर एका भुरग्याच्या जिवनांत कितें जाय म्हणल्यार जाणा त्या देखून तुका दिल्ल्या हर एका बऱ्या देण्या खातीर तुज्या वयर केल्या हर एका अजापा खातीर तुज्या जिवनांत ताणें यथेश्ट मापान फळ दिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दी आनी आमी गव्या ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಹಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ವೈಸಮ್ಯ ನಿಮಗೆ तुझ्यांत आराधन करो म्हाका शिकय आमकां हर एक लागीं शिकय सोम्या आराधने आराधने येशुविगे आराधने आराधने येशुविगे ಸ್ವರೂಪಕಾರ ಖಾತೀರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ येसय्या म्हज्या जिवनान कितें सगळें बरें पण दिलाय तुज्या वर्त्या सुरपणाने सरक्यान म्हळ्यार बरें त्या देवान म्हाका रचला तो वर्तो मोग तुवें म्हाका दिलाय तुज्या सांगात सदांच जियोंक तुवें पाव केलाय आपुरबायची भलायकी तुवें म्हाका दिलाय म्हजे सगळे विश्व कुडीचे विश्व बरें दिलाय 2 हात 2 पाय 2 दोळे 2 कान
म्हाका जाय जो उत्सव जोडोंक नाक आनी त्याच बरोबर एक तोंड बरी जीब बरो ताळो बरी कूड तुवें दिलाय ही भोव पवित्रान सांबाळूंक तुवें म्हाका आपोवणें दिलाय ही कूड पवित्र हांव ती अपवित्र करूंक केन्नाच तयार ना सोम्या तुजे सांगात हांव आसतना ती अपवित्र करूंक म्हाका नाका सदांच पवित्रपणान तुका व्हरतो जागो दिवच्याक हांव तयार आसा तुवें केल्या सर उपकारांक एಷ್ಟೊಂದು उपकार ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ಮೊದಲು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ शुभेच्छा जीवनान बघिता सव्या आमची सगत कश्टलोन पडली आमकां सगत उणी जाली निशक्तपणांत हांव आसा निराश जाला आनी जाल्या आनी ह्या वेळार म्हाका आदार दिवच्याक बळ नातल्या वेळार तस्सो सोमी म्हज्या लागीं येता तस्सो देवाच्या आराधनांत आमी बसता आसतना देवाची महिमा घेता आसतना देवाची स्तुती करता आसतना तुजी सगळी कूड ताच्या वर्त्या बळांत ताच्या वर्त्या सक्तेंत उरची जाता असलें बरेंपण भोगूंक सोमी आमकां आपयता ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ आराधने दोन्ही आमच्या हात वयर करो ना दोन्ही आमच्या हात वयर करो आराधने आराधने येशुविगे हालेलुया 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 Alleluia, Alleluia. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. सगळे आमी बसया मगाच्या सोम्या वयर आमची दिश्ट आमी सोव्या ह्या वेळा सोमी आमचो वर्तो इश्ट सोमी आमच्या घराक आयलो वर्तो सैरो आमच्या मुखार आसा म्हण आमी चिंतया. एक सैरो येतना ताच्या बोवारी सगळीं येतात. आमी कोणाच्या घरा येता म्हणटा कळ्ळें जाल्यार तांच्या सेस समोर आसलेल्या सगळ्यांक घेप येतात. सगळीं येया हाचो अर्थ
आमच्या घरा पाद्रा बायला त्याच्या बवरी आम्ही उलव्या त्याच्या सांगात आम्ही रव्या हर एकले उलयतात एक शब्द दोन शब्द कितली लजेची जाल्यार उलयतात त्याच प्रमाणे सोमी आमच्या मोद्यागात असताना कितलो अर्थ संतोष वस्तू सोमी येता म्हूण आयकल्लो कुड्डो बार्तिमेय म्हणा लागलो सोमी येता आसतना म्हजो ताळो ताका आयकलो जाल्यार कंडिशन म्हाका गुण करतालो म्हजे कुड्डेपण तो कान उडयतालो आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तस बार्तिमेय कुड्डो त्याच देवळाच्या भायर एक तुवलो घालून मागोन आसलो भीक मागतालो कुड्ड्याक जावं दी भिकाऱ्याक जावं दी ताचो जागो भोव प्रमुख जावन आसा कित्याक थंय रावल्यार मात्र ताका भीक पडटा आमी जायते बडे पयलें आत्तोराक वेताना पळयलां जावंक पुरो तुमी आनी म्हाका आनीक उड आसा म्हजी माय म्हाका हर एका पेस्ताक थंय व्हरून वताली आनी एकलो हात पांय नातुलो एक ल्हानसो चेरको भुरग्याक थंय न्ही दयताले वो मार्गार आनी हांव हर एका वर्सा वेता आसतना तो भुरगो काय आसा म्हण तेच जाग्यार म्हजी दिश्ट वेताली आनी तो थंयच आसतालो कित्याक ताका कळीत आसलें ताका कोण हाडून येता आनी ताका दवरता बळे ताका कळीत आसलें ह्या भुरग्याक हांगा धरल्यार भीक चड पडटा आनी त्याच प्रमाणे बार्तिमेस म्हणा लागलो हांव हांगा रावलो जाल्यार म्हाका भीक पडटा म्हाका भीक घालतात देवळांत हांव भायर येता नंतर म्हाका पळयताले आनी भीक घालताले आनी बरो जागो ताणें विंचुल्लो पूण केन्ना सोमी तेणें येता पाशार जाता म्हूण ताका कळीत जालें त्या वेळार ताणें चिंतलें एकदो सोमी आयलो म्हजे ताळो आयकलो ताचे उपरांत म्हाका हांगा भीक मागची कितें गरज त्या देखून कोणें सांगलें सोमी आयलो जेजू आयलो त्याच वेळार तो भिकारी ताचो भोव वापरपाचो प्रमुख जागो ताका भोव मोग आसो तो सोडता तसो तुवलो खांड उडयता आनी धांवता तो कुड्डो दोळे दिसांतल्यार थोडे मुखार वेता आनी म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर मोगाच्या भावान भयणीनो जायते बडी आमी मागोवंक हरकत करता आमी जेजू कडेन विचारूंक पाडी करता 3 दिसां पयलीं एका हॉस्पिटलाक वता कुलास हॉस्पिटलाक वतना एकलो बारीक चिंतेस जावन तरणाटो तकली बागोवन बसला म्हळ्यार कितें जालें फादर हें 5वें हॉस्पिटल फादर आनी म्हाका कितें जाता म्हणून म्हाका कळीत ना फादर म्हाका बारी पिडा फादर ह्या वेळार हांवें ताका थोडें धैर्य भरून म्हळें बाबा तकली पानां घालून बसनाका तुजो सोमी आसा सांग ताचे कडेन सांग जेजू म्हाका गूण कर जेजो कितल्या हॉस्पिटलाक हांव गेलां जेजो आनीक हांगात आसा जेजू म्हजी बिरमत तुका ना हांगी जेजू म्हूण माग ताचे कडेन उलय सांग ताका जायते फुडें आमी सांगना आमी आमचे इतल्या बसता आनी म्हणटा म्हाका ती पिडा लागल्या म्हाका म्हजे कश्ट तूं कळत जायना थोड्यांनी म्हणचे ओके प्रायाच्यांनी म्हळ्यार आमी वगैरे रावचें पडटा कित्याक म्हळ्यार तांची परिस्थिती इल्ली डिफरंट प्रायाच्यांची परिस्थिती आमी काणून जायना कित्याक म्हळ्यार ताच्या मोतीन कितें गुंता म्हण आमकां कळीत जायना पूण आमी सदां तरणाटी मध्यम प्रायाची आसतना आमी जेजू लागीं वचून सांगूंक जाय जेजू पळय जेजू म्हजे कश्ट जेजू म्हजे कश्ट हळू करनाय म्हजी पिडा गुण करनाय जेजू करताय तूं करताय म्हळ्यार बरोवचें हांव तुला गेलें पळय बार्तिमेस आमकां मागोवंक शिकयता मोगाच्यान कितल्या आपूर बायतारान तो म्हणा लागलो पयस जावन दोळे ताका दिसना जेजूक ताणें पळोवना बावडताचे दोळे ताचे उक्ते जाल्यात आनी तें जेजून पळयल्लें जावन आसा ताचे बावडताचे दोळे जेजूक दिसले जावन आसात आनी कोण घेतलो म्हणा लागलो कुड्ड्या तोंड दाम ओगेत बस पूण बार्तिमेस ओगेत बसोंक ना ताका कळीत आसलें हांवें बोब मारिनातल्यार म्हजो ताळो खंडीत जावं जेजू आयकोनसो ना त्या देखून आनीक व्हडल्या ताळ्यान बोब मारलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हजी बिरमत पाव जेजू कितें म्हणा लागलो जेजू कितें म्हणा लागलो ओगेत बसलोय कितें म्हणा लागलो हांवें तुका कितें करी जाय पळया ओगेत बसलो ओगेत बस तोंड दाम तूं कुड्डो तुका सारकें ना तुजी मोस सारकी ना म्हूण ताका सांगोन बसयलो ओगेत बसुल्लो जाल्यार जेजू ताका विचारतो ना हांवें तुका कितें करी जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी जेजू लागीं मागता आसतना कितल्या बऱ्या मापान मागल्यार पावना म्हणल्यार बरें आमी मागोवंक जाय जेजू सांग ताका तुजी बगणां सांग तुजे आटे बिटे सांग भियेनाका कितें सांगूंक आसा
त्याच प्रमाणे सांगायचे याच प्रमाणे सांगायचे म्हण कांयच गरज ना मोगाचे न्हू तुका खंयच्या तरान मागोंक जाता त्या तरान माग जेजूचे वर्ते स्तुती कर जेजूक आर्गां दी सांग तुजे कश्ट ताका त्या भावाक हांवें सांगलें बाबा इल्लें तकली उखल मागीर एक मागणें दिलें ताका पाद्री पियोचें आनी म्हळें हें मागणें म्हणून दुसरें तुजे कडेन कुरीस सांगा लागींत तो कुरीस काडय आनी जेजू कडेन उलय हॉस्पिटलांत आसा म्हूण भियेनाका तुका भायर वचचो जेजूच जावन आसा ताकतेराक ती पिडा मेळना फादर कितें करचें म्हण कळीत जायना फादर म्हजें पोट गटगट जाता फादर हांवें म्हळें ताकतेराक पिडा मेळना जावंक बरो पूण जेजूक पिडा गूण करूंक कांयच हरकत ना असाध्य म्हणलें कांयच ना मोगाच्या भावांनी भयणीनो दोळ्यान नीस जावन पळयल्लें आसा जेजू कडेन विचारल्यार जेजू गूण करता एक 3 वर्सां पयलें आनी एक स्त्री KMCंत आसली तिचे सगळे कुटुंब म्हणा लागले फादर आमी सगळीं आयल्या हांव कित्याक म्हळ्यार ही आमची आवय वाचोन उरची ना 10 घंट्याचें व्हडलें ऑपरेशन आसा खंय फादर हांवें चिंतलें तुमकां व्हडलें कित्याक म्हळ्यार तुमी आसात बायल्या गांवांत तुमची परिस्थिती आनी मनोस्थिती मस्त डिफरंट म्हज्याकी आनी ह्या वेळार हांवें म्हळें कितें करूंक जाय तिका ऑपरेशन व्हरच्या पयलीं एक घडी येवन मागतात गी फादर जायत आनी तेत्ते दीस आमचो शुक्रार आसलो देविकाकुचें आराधन आसलें आनी त्या आराधनाचें नांव हांवें घेतिल्लें आनी तें नांव काडलें आनी म्हळें तिच्या खातीर हांव मागतां स्वामी हांव तिचें ऑपरेशन बऱ्यान जावं दी बऱ्यान ती वाचोन उरो दी तिची पिडा गूण जावं दी आनी सांजेर हांव गेलो त्याच हॉस्पिटलाक KMC हॉस्पिटलाक वेता आसतना खूब गाडयेवर गेलो आनी हांव गेल्लो सू 2 जाण धांवून आयले आनी म्हणूंक लागले तिची पिडा कसली म्हूण सांगा नाकात फादर हांवें म्हळें म्हाका तुमी सांगलां तिची पिडा कळली म्हणून म्हाकाच तिची पिडा गोत्तो ना तिची पिडा कसली म्हूण हांव तिका कशें सांगू आनी हांवें म्हळें इल्ली तकली तुमचेतल्या दोरा खंयचो ह्या जाग येता आसतना तुजी पिडा सांगोंक येना तिचे खातीर मागोंक येता तिका खुमसार आयकोंक येता तिका क्रिस्त प्रसाद दिवंक येता ओके जायत तुम कितें आसा तें दवरा आमी सगळीं भायर वता हांव फादर भायर वयची गरज ना कुमसार येता मात भायर गेल्यार पळय उरल्या टायमार सांगाता मेळोन मागया म्हळें कुमसार गेलें सगळ्यांक भितर आपयलें मागलें मागोवन जाले उपरांत हांवें म्हळें बाय बरी जाताय तूं तिचें नांव फिलोमिना बरी जाताय फिलोमिना बाये तूं कांय भियेनाका वय गी फादर बरी जाता गी फादर त्या वेळार म्हजे कडेन मोबायल आसलें तितल्यार आमच्या व्हिडियोग्राफरान तेचें आराधन घालून जाल्लें आनी हांवें म्हळें पळय हांवें तुजे खातीर मागलां तें काडलें आनी तिचें नांव काडलें आनी दाखयलें आनी मागलें एकच तण जूम फादर मागलां तुमी वय फिलोमिना बाय तूं बरी जाताय तूं कांय भियेनाका म्हज्या भावान आनी भयणीन हांव मागलें आनी गेलो तेजे उपरांत हांव ट्रॅक दवरिना म्हाका दुसरीं कामां आसतात हांव येता 4 दिसा उपरांत हिल्डाबाई म्हणटा म्हाका फादर 10 वरां म्हूण चिंतलें ऑपरेशन 3 घंट्यांनी मूग जालां फादर फिलोमिना बायक वार्डा काडलां फादर वार्डा काडलां म्हळ्यार देवाक आर्गां दी एक आर्गां मीस दी आनी देवाचो उपकार बावड फाटल्या दिसांनी आनी एक कडेन वचोंक आसलें त्या वेळार कार हाडून येयल्ली ती आनी त्या वेळार हांव असो बसून आसलो तेच्या कडेन विचारलें हिल्डाबाय फिलोमिना बाय कशी आसा त्या दिसा आसले बळे कशी आहात फादर हांगा कुशीन बसल्या बळे फाटल्यान म्हळ्यार फिलोमिना बाय कित्याक गे वगे रावले देवान बरें केलें देवाक आर्गां दिवंक तुका थँक्यू जिजस म्हणून सांगो ना फादर देवान म्हाका बरें केलें म्हणून सांगूंक जायना ना फादर देवान बरें केलां फादर बरी आसा फादर फुलां घाण बांदता फादर मगेच्या भावान भयणीनो आमचो सोमी आमी विसरले ना म्हणना पूण आमकां विचारूंक लज बघता गे या उगडेपण बघता गे म्हणून म्हाका कांय कळना म्हाका जायते जाणां सांगतात फादर हे मागणें घाला जेजू कडेन घाला फादर म्हणटा हांव सांजे कोणाची नांवां आसल्यार ती म्हाका हांव व्हरतां म्हजे कडेन बूक आसा तो बरो येता आनी व्हरता ताजे कडेन सांगता म्हजें काम न्ही हांव गूण करचो न्ही गूण करचो कोण कोण करता जायते जाणां आमकां तें कळीत ना त्या देखून आमी तेणें हांगा तें आमी धांवता जेजू गूण करता म्हाका आमकां आसा एक व्हरतो जेजू गूण करचो बरें करचो आमकां मोळ्यान देखचो दयाळान देखचो कित्याक बायबलान तुमी पळयलें जाल्यार ताचें काळीज बीर मोतेन भरलें ताचें काळीज सुरसुरलें तें आसलें अर्यक पिडेस्ताक कश्ट तेल्यांक गरजेवंतांक जेवसार लागल्यांक भुकेल्ल्यांक हर एक लागीं पळयतना वो जेजू म्हणा लागलो देवा म्हज्या बापा हे कश्ट जातात हांकां बरें जावंक जाय आपल्या बापाची खुशी ते मिसांव ताणें संपूर्ण केलें आनी तस जेजू आजय आमच्या जिवनांत
बरें करता. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, कशें बार्तिमेस बोब घाली लागलो आनी म्हणा लागलो, म्हाका जेजू म्हजी काकूत कर, म्हाका गूण कर. ताचो अर्थ म्हाका गूण कर. जेजू हांवें तुका कितें कर, म्हाका दिश्ट जाय. इमिडिएटली जेजून फाल्यां ये म्हूण सांगलें गे, परवां ये म्हूण सांगलें गे. आमच्या जिवनांत जायते बडे आमी कोणाक देवें दिवंक आसा आमचे कडेन असल्यार जकेल भितर दवरून फाल्यां ये परवां ये ताच्या बरोबर मोगेचें न्हू. मनशाक कळीत जायना जावंक बरो, पूण देवाक कळीत आसा. त्या देखून आमी बोवा पुरबाय तरान नितींत काम करूंक जाय, नितीन जियोंक जाय. म्हाका जाय जाल्यार बरें हांवें जियोंक जायना. सोम्या समोर आसतना सोम्याच्या वर्त्या जिवनांत खरो क्रिस्तांव जिणी आमी जियोंक जाय. त्या देखून सोम्याचो अनुभव आसल्यार मात्र सोम्या कडेन बऱ्या तरान आमकां उलोवंक जाता. सोम्याक म्हजे कश्ट सांगूंक जातात. आनी ते कश्ट आसले कश्ट म्हूण बघाना, कश्ट येवनूच म्हूण हांव सांगना. कश्ट येतात जावंक बरो, कश्ट म्हूण आमकां बघाना. ताच्या बदलाक आमी कितें करता, सोम्या सांगता आसतना त्या कश्टा वयर उतरवणी घेता. ते कश्ट पाशार जातात आनी सोम्या सांगता आसतना कश्ट म्हणल्यार आमकां ते बघाना. त्या खातीर बार्तिमेय तूं पळोवंक म्हाका जाय म्हणटाना जेजो म्हणलो येस घडये तूं पळोवंक शकतालो. दोळे उक्ते जाले. बार्तिमेय व्हडा संतोशान उडी मारलो आनी संतोशान जेजूक नमस्कार करी लागलो, आर्गां दी लागलो. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, जायते बडे देव आमकां दिता आसतना, जेजू आमच्या गरजांक पावता आसतना, आमकां बरेंपण बघता आसतना तीच घडी आमी विसरोन सोडटा. जालें ना. आभार मान आनी की चड लागीं सोम्याक वच, कित्याक सोम्यान तुज्या मागण्या आयकलां. देवाची खुशी त्या तुज्या मागण्या दोरी जारी जाल्या. त्या देखून जेजू तुका लागीं आपयता. जेजून आमकां बरें करता आसतना, जेजून आमकां बरें दिता आसतना जायते जाणां आमकां आसा म्हज्या मिनातेन हांवें गळसिलें. देवाची ससायनांतल्यान तुजी मिनात कांयच फायद्याची ना. त्या खातीर जेजू म्हणटा म्हज्या सांगात एक जावन रावल्यार मात्र तुमी फळ दिवंक शकतल्यात. जायते फुडें आमकां खळीच जायना. त्या देखून आमी शॉर्टकट मेथडॉलॉजीक वेता. ललाण मेथडॉलॉजी वचोन अन्या देवा लागीं धांवचें, अन्या देवा पुजो करचो, कोणाक कळीच जायना म्हणून वेचें. हांव पडटा आसतना म्हज्या लागीं आयिल्लो एकलो हिंदू भाव म्हणटालो, फादर हांव म्हज्या देवळा वेता आसतना जायते जाणां तुमचो लोक पांत्यार येता. कित्याक म्हळ्यार उरिल्ल्या टायमार पळयतात न्ही. त्या खातीर पांत्यार गेल्यार थोडीं उठाना न्ही. त्या देखून तो पांत्यार येता. मोगाचें नांव पांतें जावं दी, दीस जावन रात जावन आमचो सोमी आसतना आमी आपा लिपा खेळ्ळे जाल्यार खंडित सोमी ते मानून घेना. सोमी आमचो म्हणटा एका निजा देवाक मान दी, एका निजा देवा थंय राव. एका वेळा तसले करणे आमी केल्ले जाल्यार कळीत आसोन गी कळीत नासतना गी अन्या देवाची पुजा आमी केल्ली जाल्यार अन्या देवाक खाणी गायला. काल एकलो म्हणा लागलो म्हाका, फादर हांव इतर धर्माच्या स्त्रिये लेगीत काजर जाला, पूण ती आतां आमच्या धर्माक आयल्या. ताचे उपरांत तांचो जागो विकल्ल्यान म्हाका इल्लो वांटो दिला. पूण तो वांटो दिल्ल्या खातीर ती म्हणा लागली तांच्या सैतानाक एक गुडी बांदूंक काय पयशे दिवचे काय. हांवें म्हणलें आसा म्हजो देव एकलो, म्हजो देव ख्रिस्त, जेजू ख्रिस्त. आनी त्या खातीर कितेंच जावं दी हांव दुसऱ्या अन्या देवाक एक पैसो दिवचो ना, पैसो दिवचो ना. म्हजे बान आनी तुमी म्हणूंक पुरो तसो वांटो घेतना हाका बरें जालें, हाका पयशे दिवंक जावना. ना, कॉम्प्रोमायज ना. वांटो तुज्या बायलेक दिल्लो जावन आसा, तो बायलेचो वांटो ताणी घेतला जावंक बरो, पूण कॉम्प्रोमायज करूंक ना. हां म्हाका वांटो मेळ्ळो त्या देखून इल्लें ताका, इल्लें हाका, इल्लें हांगा, इल्लें थंय. म्हज्या भावन आनी भयणीन आमी सोम्या थंय एक जावन जियोंक जाय, सोम्याचो अनुभव करूंक जाय. भियोंचें न्हय, भियोंचें न्हय. एका वेळा आमी भियेन बसल्या आमचें थंय बरेंपण जायना. समर्पण करा. तुमकां कळीत आसा कोण खंय गेला, कोण खंयच्या देवाक आराधन केला, कोण खंयच्या रेकारान हित केला, कोण कितले अन्याय केला ते आमी तुमचे लेख विचारना. सोमी विचारचो ना, पूण आमची ड्युटी, आमचें काम सोम्या मुखार समर्पीत करचें. आनी मुखार हांव वेचिना, आनी मुखार हांव वेसोना, आनी मुखार हांव असलें आनीत करचो ना, आनी मुखार असलें पातकान हांव पडचो ना. कित्याक आमी पातकान पडत जाय? पातकान पडन आसा रावंक जायना. पातकान पडन आसा रावंक जाता. कित्याक सोमी म्हणटा आनी मुखार पातक करिनाका. प्रद्वर्श्री म्हणा आनी मुखार पातक करिनाका. आमकां तेच आरिगारा तो म्हणा लागलो आनी मुखार पातक करिनाका. मोगेच्या बान आनी म्हणे आमकां सवयर पडला. आमी लूकवॉर्म क्रिश्चन्स नांवा खातीर मात क्रिस्तांव. खरें क्रिस्ताचो अनुभव जाल्लो
परत ते पातक करिना तुम्ही सर्व पातक तुम्ही पातक करा जातीतल्या माटावर पातक करिना रागे नाही राग येऊन बरो मनीस माथ्यार बसताना राग येता रागी हेच आहे कदळात राग ये जाय कदळ दागी जाय त्या प्रमाणे दागी जाय ना तर परिस्थिती हातात भायर वेता मगचे बाण आणि बेणे न्हू आमी त्या देवस्थानात असतना आमी समेचो अनुभव जोडटा असतना आमकां पातक करिनासतना रावोंक जाता कित्याक देवाचें योजन श्रेष्ठ योजन तुका आनी म्हाका दिलां तें योजन आमी मुखारसून व्हरता आसतना देव तें योजन मुखार व्हरता आमी ताच्या सांगता कॉपरेटर्स म्हळ्यार आमी साकार दिवचो ह्या वेळार जेवसार नाडटा जेवसार पातकां ओडटा दस तळण्यो येतात जायत्यो ओडण्यो येतात म्हणून तो जेवसारच्या सायडीक गेलो जाल्यार तुजें योजन देवान दिल्लें निर्फळ जाता त्या खातीर सोम्या सांगात एक सवी आमचें समर्पण करया समर्पणाचें गीत आमी गायता आसतना मोगेचे मान आनी भयणो कितेंय तें जावन दोनी हात उक्ते दवरात दोनी हात उक्ते दवरात सोम्या मुखार तुमी आसात सोम्या मुखार आसतना सोम्या सांगता आसतना आमचें समर्पण ताका आमी करुया जेजू जें कितें म्हजें तें आसा नाका जाल्लें अणवेपण म्हजें तें आसा नाका जाल्लें खोटेपण आसा नाका जाल्लें आमालपीण म्हजें तें आसा नाका जाल्लें घनायतीकपण म्हजें तें आसा म्हजें तें राग क्रोध दुस्मानकाय बोगसूंक जायना असलें काळजान दोन हांव तें काळीज मेळ्ळें कर तुका त्या मेळ्या काळजान घेवंक आयल्या तर आयचे आराधना वेळार सोम्या जेजू संपूर्ण दरान हांव जोड जोडटा सण सोडटा म्हूण सांग सोम्या हांव सण सोडटा म्हजो राग सोम्या हांव सण सोडटा म्हजो मोसोर सोम्या हांव सण सोडटा म्हजें दुस्मानकाय सोम्या हांव सण सोडटा म्हजें हगे सोम्या हांव सण सोडटा म्हजें अनैतीकपण सोम्या हांव सण सोडटा म्हजें आमाल पियोवणें बेबदेपण त्याच प्रमाणे नाका जाल्यार वायटांत प्रतिकार प्रतिविरोध हेरांक आमी गाळी जावचे नाका जाल्यार वायट शब्द आमच्या जिबेर आमी उसारचे आनी त्याच प्रमाणे नाका जाल्ले कुयुक्त्यो नाका जाल्ले खन्नींग वेस म्हज्या मोतीन दवरचे आनी कोणाक दोगो दिवचो कोणाचो फायदो उठोवचे कोणा लुटचे कोणा यूज करून घेवचे पण जायते फुडें आमी आज आशिल्ल्या देखून आमच्या थंय खरें क्रिस्तांव जिणी जियोंक आमी सुकल्या मोगाच्या भावना आनी बिडनो खरो अनुभव कर सम्यासो आयच्या दिसा एक घडी पुरो एक घडी तुजें समर्पण करतना सगळें सण सोड आनी मुखार सोम्या म्हाका हें नाका हें हांवें करिनातल्या बरें म्हाका आदार दी सोम्या कडेन माग ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ वय सोम्या आयल्या आमी तुज्या समोर ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ म्हजें सगळें समर्पण तुका करता जेजू ಭಾರಗಳ ಒತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ ओ देवा ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಒತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಬಂದಿರುವೆ सन्निधिगे तुझ्या मुखार आसात तुझ्या मुखार सारी एकी बरगी आमच्या हर एकल्याची काळीज सुकळीत आसा नितळ कर सोम्या नितळ कर निर्मळ कर ते काळीज ಭಾರಗಳ ಒತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ म्हज्या जेजू ತಂದಿರುವೆ आपाय आपाय सोडूंक कष्ट जातात समर्पण करूंक कष्ट जाता सरेंडर करूंक कष्ट आपाय ताका सांग ताका सोम्या म्हाका हें नाका धुवन काड म्हजे काळी धुवन काड म्हजी पातकी जिणी धुवन काड म्हजी खोटी जिणी धुवन काड म्हजें खोटेपण अणवेपण सगळें धुवन काड सोम्या नितळ निर्मळ कर म्हाका हिमा बरी नितळ निर्मळ कर तुज्या आवय बरी नितळ निर्मळ कर तुज्या वर्त्या जिविता बरी म्हजें जिवीत त्या प्रमाणे तुजो अनुभव करूंक सकोंदी ಆರೋಗ್ಯದ ಯಕಣೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಿರಿ म्हाका दी ससाय ಆರೋಗ್ಯದ म्हाका जाय जाली बरी भलायकी सोम्या बरी भलायकी आत्मीक भलायकी शारिरीक भलायकी आंतरिक भलायकी आनी मानसीक भलायकी दी सोम्या ಆನಂದದ ಯಕಣೆ तसलो कर संतोष म्हजे थंय उपजय ಆನಂದವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆನಂದದ ಯಕಣೆ ओ जेजू ಆನಂದವ आपाय ताका आपाय तुज्या काळजान मेळे पण सगळें तो धुवन काडटा ताच्या आमले रगत
तुझो अनभोग जाऊ दी सम्या हर एका भुरग्या जाऊ दी कसे तर जुआंपाल दुसरो तुका लक्षिल्यान अनभोग कर घेतलो त्याच प्रमाणे हर एका भुरग्या दे प्रत्येक तर आमच्या हर एका क्रिस्तांव भुरग्या दे जाऊ दी तो अनभोग तुझो ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ कितले मोठे चढाय काढ जेजो काढ आमच्या वसान काढूडे आमच्या गोडीत असले आमच्या तकलेर असले आमच्या काळजाचे सगळी चढाय काढ नितळ कर सम्या ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ आयला आम्ही जेजो ओ जेजो ओळे जेजो आयला आम्ही तुझ्या संगत तुझ्या समोर आम्ही असाव सम्या ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ ओ येसुवे तस समय आमच्या मुखार आसा समेच्या आजारपणाक आसा सगळे आमी उबी रावया मोगाच्या न्हू सगळे आमी उबी रावन त्याच समय ते आमचे दिश्ट लावया म्हणजे काळी नितळ जाला सम्या तूं म्हजे थंय आणि हांव तुजे थंय जी आतां वय जाल्यार तसलो व्हर तो अनभोग जातलो मोगाच्या न्हू एक पटी तसलो अनभोग जाल्यार मागीर तो सोड सोडूंक जायना कित्याक म्हज्या अनभोगांत हांव उलयतां हर एका दिसा म्हणल्या बरें त्या जेजू लागीं त्या आराधना ना तर कितले सुकल्या बरें जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्याच रतीर मंदिरांत जायतीं जाणां लायकां 5 दीस 4 दीस म्हणल्या बरें त्या कोपेलांत आसतात त्या देवस्थानांत आसतात त्या आत्मीक कार्यानी भागीदार जातात ते म्हणटात फादर आमकां जायते आशिर्वाद देवान दिला फातक करूंक बें दिसता फादर कित्याक आमी देवा लागीं आसा थोडी जावंक बरो देवा लागीं आसात म्हण सांगतात मागीर जीण ही बरी आसना तसल्यांक समाधान आसना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो खरो संतोष आनी समाधान सोमी तुजे थंय सोमी म्हजे थंय सोमी आमचे थंय आसतना ते मेळटा त्या खातीर सोम्याक लागीं सरा हयसो दीस देवान दिला जुआंपाल दुसरो हर एक पटी देवा जेजू लागीं वताना सक्रामेंत जेजू लागीं वताना कितल्या आपुरबाय तरान तो मागतालो ताचें काळीज पुमार जातालें ताचें मुखामळ परजळटालें पाद्र पियो त्या जेजू सक्रामेंत पळयल्ले क्षण आपले सगळी कूड उखल धरल्या बरें ताका बगतालें समांतोन तो म्हणटा त्या सक्रामेंत जेजू पळयत आसतना म्हजें काळीज फुलता मोरी माय आपल्या पुताक त्या काळजान तिच्या गर्भांत घेतली त्या पुता सांगता एक जावन आशिल्ली कार्मेल मायची परब आमी आज आचरण करता ह्या वेळा आमकां वर्ते आशिर्वादां दोडते आशिर्वादां आज तो समी खंडीत जावन दितालो तुमी हांगा येवन ताच्या पांया तळा आयल्यात ते आशिर्वादीत करतालो जेजू म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव तुजे विणे जेजू म्हजे थंय जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो सोम्या मोग तुजो पुरो 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 तुवें म्हाका तुजो इश्ट म्हण घेतला सोम्या मोग तुजो कोरो वय आकाश सरल्यार तुजो मोग सरसो ना सोम्या रो सोम्या वय आकाश रो
बाळपणपासून जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दाय जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दाय आनी म्हाका काय उणें दीस उणें आसना जेजू म्हजें खाण जेजू म्हजें खाण आनी तूंच म्हजें त्राण म्हजें त्राण जिये नांव तुजें विणें ताचें विणें ओय जेजो जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दाय आनी म्हाका ना काय उणें जेजू म्हजें दाण आनी तोच म्हजें त्राण जिये नांव ताचें विणें मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या तुजो सुमोग म्हज्या काळजांत रोबय आनी एका भुरग्याच्या काळजांत रोबय सोम्या ह्या वेळा जेजू तुज्या लागीं मागता जेजू सगळ्या भुरग्यांक तुज्या वर्त्या स्पिरितान तुज्या अमोली रगताच्या थंय देवय सोम्या संबंदरान देवय ताका नितळ निर्मळ कर सोम्या ह्या वर्त्या बेसावांनी ताका भर सोम्या जेजू रो सोम्या आकाशरो मोग काळजांत पेटो आसो ससर पसर उरो सगळी आमी जेजू ते एक जावया कसली पिडा आसा ती पिडा सगळी गुण करूंक जेजू सांगता खंयची पिडा ताका गुण करूंक जायना म्हणना एखाद्या ती पिडा आमी सोसूंक म्हण आसा जाल्यार सोसूंक आमकां त्राण दी सोम्या म्हण आमी मागया सोसूंक आमकां तसलो मोग आमकां दी ती पिडा समजून घेवची सकत आमकां दी म्हण आमी मागया मोगेची बान आनी बिणेन तुमच्या दोनी हात काढून तुमच्या काळजा वयर दवरात एक घडीभर तुमचे दोळे बंद करात सोमींच तुमच्या मुखार आसा म्हण तो एक अनुभव तुम्ही करात सोमी आमच्या लागीं धांवन येता जायते जाणां म्हणचे आसा फादर म्हाका तो अनुभव जालो जेजू म्हज्या लागीं धांवन येवचें हांवें पळयलें कालच्या दिसा एकली म्हणा लागली फादर तो एक कसलो व्हरतो धवो दोगलो तो न्हेसून म्हज्या लागीं येताना कोलो प्रकाश तसो म्हज्या भावान आनी भयणीनो सोमी आमच्या मुखार रावला म्हूण आमी बगलें जाल्यार सोमी म्हज्या काळजांत न्हीज जावन आयला आनी म्हाका नितळ तो दवरता म्हूण आमी चिंतलें जाल्यार खंडीत जावन आमी नाका जाल्लें करूंक वेचें नांव म्हज्या भावान आनी भयणीनो ह्या वेळार तुजी पिडा जावंक प्रती मानसीक जावंक प्रती शारिरीक जावंक प्रती आंतरीक जावंक प्रती आत्मीक थोडे आत्मीक सुखीदाड थोडे आत्मीक कुड्डे म्हण आमच्या थंय येता आसतना कितें सांगल्यार फकत आमच्या तोंडान मात उतरां येता शिवाय काळीज आमच्या बदलाना त्या देखून जायत्या जाणां म्हणच्या पयलें काळीज नितळ कर मागीर येवन दी ती उतरां आपुरबायची म्हज्या भावान आनी भयणीनो पवित्र आत्मा आमच्या थंय येता आसतना पवित्र आत्म्याची धाड आमच्या थंय जाता आसतना पवित्र आत्मा ताच्या अमलीक त्या वर्त्या उज्यांत आमकां लासतना आमचें काळीज परजळटा त्या खातीर आयच्या दिसा तकली दूख तकली पडापड भुजांत उखलो हात उखलूंक जायना गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम लिवर प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम किडनी प्रॉब्लेम अशा पेनी खातीर आमी आज मागता हेराल्ड खातीर आमी मागता प्रिती खातीर आमी मागता ताका आसले ते युट्रस प्रॉब्लेम गॅस्ट्रोसाइड कितें सकडी कॅन्सर पिड्यान वळवळची जायतीं जाणां आसात सांगप्रो फ्रांसीस सेलिनो रोजलेन एफ्रोजीन जायत्या जाणांनी आमच्या कडेन विनंती केल्या मागच्या खातीर त्याच प्रमाणे आशा ताका जावचें तें रेडिएशन ताका जावची ती दूख सगळी सम्या ती सांपोवन तांकां जाय बरी भलायकी दी हांगा जाल्यार एका भुरग्याक तूं आपड ह्या भुरग्याच्या जिवनांत पवित्र आत्म्याची सकत वाडोवन आनी सोडो दी ह्या भुरग्यांची पेंगट्याची दूख पाटीची दूख ह्या भुरग्यांच्या दोंपराखंडीची दूख जांक पुरो बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर जांक पुरो आस्मा ब्रोंकायटीस त्याच प्रमाणे नाका जाली अलर्जी स्किन डिजीज कितें सकडें स्पॉन्डलिटीज वोटिको वर्केन्नी आनी कितें कडेन तकली पडापड आसा ही आर्थिक समस्या आमच्या भुरग्यांच्यो आर्थिक समस्या भुरग्यांक बरी कामां नात भुरग्यांचे शिकप बरें वचना वायट सवयेक बली जाल्यांत वायट सक्तींत ते काम करनासात जाल्यार सगळ्यांक हितून काड सम्या आमचे सगळे समस्या उणें कर सम्या खंय आमी वायटाक वेताव जाल्यार आमचे वाटो ते बंद कर सम्या जेजू एका निजा देवाची भक्त करूं आमकां शिकय एका निजा देवा थंय रावोन कितें कश्ट आयले ते सोसून ताची उतरणी करना सैतेवन जावच्याक तूं आमचे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां बर धाड तुज्या आत्म्या
तोड तुझ्या आत्म्या तोड तुझ्या मागा तुमची पिढा कोण जाऊ शकते मागा कसली पिढा तुका असा सांग कसले नीत पडा ना रात्री जायते एकलो मनीस म्हणटा 25 वर्सांनो म्हाका न्हीद ना जेजो पळय जेजो तेजे कश्ट पळय जेजो हळूकर सम्या हळूकर ह्या भुरग्यांक थंय आसले अर्य घेवणे पण एलिमेंट्स कांड उडय सम्या तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या At this moment, Jesus, तुझो healing rain, let the healing rain come down. Jesus, तुझो गुण करचो पावस देवोनी, तुझ्या आमली रगत ह्या भुरग्यांक देवोनी, पवित्र आत्म्या सकत वर्त्या म्हाका. Jesus, मंदिरा आसा हर एका भुरग्यांक आपण. Jesus, जिवितांत आत्म्याये आवश्यकता आत्म्याये राखून आसा. देवय तुजो आत्मा, देवय तुजो आत्मा, देवय तुजो आत्मा, देवय तुजो आत्मा आमचे बापा. देवय तुजो आत्मा, देवय तुजो आत्मा, देवय तुजो आत्मा आमचे. दोन्ही हात वयर करून हालेलुया 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 जेजो हालेलुया 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 परत एकदा हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे आमी दिंबेर पडया. तुमचे आशीर्वाद आमकां तो दिता. खरो अनुभव जोडूंक आयच्या ह्या दिसा सगळ्यांच्या वेळा ताणें आमकां आपयलां. त्यांचा आशीर्वाद आमी भरता आसतना, ते आशीर्वाद आमी घेता आसतना, त्या आशीर्वादांनी आमचे जिवीत फळकी जाता आसतना सोमी आमचे सांगता सदांच जियोचो अनुभव आमी जोडया. उल्लासाने स्तोत्रेचा महिमा ससना ससना एका साड्या बसेता तू काय दोघाय समासामी नावार्ता. हे देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कस्टमरांना सोगडास तू आमकां सोडलाय. चड आनी चड करून ह्या भुरग्यांचेर तुजे मोळचे दाळचे देश्ट का तुझे वर्ते काकूत आमच्या थंय पांकय आनी आमकां सर्व गेस जाय जालो कर संतोष आनी बरो बाबाट आमच्या थंय रुता कर आनी सदांच तुज्या मोगाचो अनुभव करून आमकां शिकय. जो जेत आनी राजवाड चलयता इससनाच्या ससना सोमी दिता पो अपुरबाईचे आशीर्वाद ते आमी घेवया.
मोगाच्यानो पयस तावन लागीं तावन तुमी हांगासर ह्या पून तळाक आयल्यात तुमकां आमी मोगाचो स्वागत म्हणटा आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या आमच्या भाव भयणींच्या इराद्यां खातीर आमी मागया रिशा रेमेडिया पिंटो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भार नित्यादार वाडो बरो जल्म दीस ताका आमी मागता जेसिंता पेरीस गुरुपूर अर्गां जावन देवादीन लॉरेन्स फेर्नांडीस हांच्या पासोतू जानेट फेर्नांडीस फेरार सिसिलिया डिसोजा अर्गां जावन सान फ्रांसीस दुसरो वाडो देवादीन जुलियाना पिंटो हांचे पासोतू मनोज पिंटो आनी गुटाम फातिमा दुसरो वाडो फ्लोरिन डिसोजा अर्गां जावन पवित्र काळजा वाडो JMJ अर्गां जावन वेलंकणी वाडो देवादीन LND अल्मेडा पासोतू पीटर डी अल्मेडा सांबोस्त्या वाडो मिनिशा रोजारियो सत्व्या जल्मदिसाचो संभ्रम फेरार मागी जल्मदीस ताका आमी मागता देवादीन जेकब सिक्वेराच्या 24ನೇ वार्षिक मरणाचो उडास काडन जेरोम सिक्वेरा आनी कुटाम सांत आंतोन वाडो रोशन साल्डाना जल्मदिसाच्या संदर्भार दुबय ताका बागी जल्मदीस आमी मागता देवादीन कार्मिन एमिलिया डिसोजा पासोतू बेन्नी सिक्वेरा लुड्स वाडो देवादीन जाल्ल्यांक आमी सासणीक विशय मागता तशेंच जेसिंता डिसोजा सांत आंतोन वाडो हांच्या इराद्यां खातीर आमी मागता आसतना हॅरल पिरेरा पंपई वाड्याचो भाव देवादीन जाला आयच्या दिसा ताच्या आत्म्याक आमी सासणीक विशय मागया तशेंच कालच्या दिसा रिचर्ड डिसिल्वा आमच्या हांगासर लेआउटांतलो सान बोस्त्यां वाडो देवादीन जाला ताच्या आत्म्याकी आमी शांती मागया आमचे इरादे ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाक समर्पून दिया Cincretia motin aton maima suti beton taka erganita Serbes poto devamso Hysna serga som sraso Eka smutra tacia संसार रचिजालो आपल्या सारक्या ताणे मनशाक रुपीत केलो देखून निसायकी बापोय तो सर्वांचो संतोषाची मेटा काडून तांते पोणी करपा सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोतीन आटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता मोगाच्या भाव भयणीन देवाक अर्गां दिवया आपण बायतरान एक कुटुंब जावन सांगात आमी मेळ्ळ्या देवाची स्तुती गीत करून देवाक वाखाणून मिसाचें बलिदान पवित्र इंदाच्या नांवी माय मोगान आतां आमी आराम करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो आमी निजाकी बागी सुबागी म्हूण सांगेत कित्याक म्हळ्यार आमकां कशें जेजू क्रिस्त एक सोडवणदार जावन आसा गी तशें बोवा बरोबरचे आवय ताणें दिलें आमकां त्या आवय द्वारी आमकां एक पूत देवपूत मनीस जावन मेळ्ळा कार्ल रानर थियोलॉजियन म्हणटा देवाक एक आवयची गरज आसली त्या आवय द्वारी देव मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो आनी आमी त्या मनशा पुता सांगता हर एक घडये आमचे जिवन मुंदरसून व्हरता आसतना तसो अनुभव आमकां जाता आसतना खरें साक्षी जावंक आमी शकता त्या देखून आमी फकत क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर मात न्ही क्रिस्ताक खरें साक्षी जावंक बळवंत बळादीक धीरादीक कामे जावच्याक
सुम्यान दिलें ते वरते आपण आमी घेवया सुम्या सांगता आमचे मिसा मुंदरसून व्हरूंक जाय जाल्यार सगत आमी मागया उणेपण पातक्याचे जिणे देखून आमचे शेळेपणा देखून आमी फाटीं उरल्या हांव तर जेजू कडेन बगसाणें मागून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगे सदांच अवकार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर्धा लागी विनंती म्हण प्रार्थना मागता सरपदेता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थया खाकळदारा देवा आमी बोसाक बरकें तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उडास करतना तुज्या विणवणेन आमच्या सत्कायेन आमकां बळ दी म्हण आनी आमच्या कोटेपणांतल्यान आमकां सुटाय म्हण तुज्या लागीं आमी विश्वासान मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना झकरिया प्रवादच्या पुस्तकांतले वचप सियोनाचे दुवे गायन कर आनी संतोश भरीत जा कित्याक तुजे मोदें वस्ती करूंक हांव येता उलयता तो सरस्पर त्या दिसा जायतीं राष्ट्रां सरस्पराशी येतलीं ती ताची परजा जातली आनी हांव तुजे मोदें वस्ती करतलो तेन्ना दळबरांच्या सरस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तुका कळीस जातलें पवित्र देशांत आपलें जायज कशें सरस्पर जुदाक आपणाचे अधीन करतलो आनी जेरुसलेमाक नव्यान विंचून काडटलो हाक्के मनशाकूळ सरस्परा मुखार वगे रावूं कित्याक तो आपल्या पवित्र निवासांतावन उठोवन येता देवाचें उतारें Sumi
उद्गारा उभी राहूया. Hallelujah, 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 hallelujah. Begitu aukar morie, manukla pavo zalle, तुझे तांसल मालो Christamso somi. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. समजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ त्यावेळी जेजूची आवय ताच्या आवयची बहीण क्लोपासाची पत्नी मरी आणि मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगल्यान उभी आसली. आपल्या आवयक आणि तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या सिसा पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. त्या घडयेंत त्या सिसान तिका आपणाचें कर्ण घेतलें. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कार्मेल मायेची परब आज वर्त्या 10 आमी आचरण करता. ह्या वक्ता म्हज्या उगडासाक आयले एक बटी वेलंकणी त्या वर्त्या पुनशेतांत थंय एका भुरग्याक आपल्या आवय अशें उखलून व्हरताली आनी त्या वेळा वेलंकणी मायेची इमाज पुरशावर व्हरोन आसली. आनी ती पुरशावर वता आसतना आवय सांगताली, पळय जेजूची आवय थंय, तिच्या लागीं माग तुज्या पांयाक आसली ती करज गूण जाताली. खंडीत जावन ती माय तुका सण सोडची ना म्हूण ती सांगून आसली. जायतो लोक थंय आसलो आनी अशें ती इमाज त्या भुरग्या लागीं लागीं पावता आसतना भुरग्यान आवय कडेन म्हणलें आसा, हांव मागतां जेजू कडेन. आनी जेजू कडेन मागता आसतना एक दोळो तो दिना जाल्यार हांव ताच्या आवयक कंप्लेंट करता. ताच्या आवय कडेन हांव सांगतालो म्हणा लागलो. तो ल्हान नेटे भुरगें तें म्हणून लागलें, हांव जेजू कडेन मागतां आनी एक दोळो तो म्हाका दिना जाल्यार ताची आवय हांगा आसा, आवय कडेन कंप्लेंट करता. म्हजे भावन आनी भयणीनो, बरी माय वर्त्या तरान आमची आवय जावन ती आसा. म्हणजे म्हज्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार कार्मेल मायक भोव आपुरवेचो गुलाब म्हूण आमी मानून घेता. कित्याक गुप्त गुलाब म्हणटा. तिच्या काळजान सगळें तिणें जागोवन दवरलें जावन आसा. आनी खंय सकडी जेजू गेलो की ताच्या फाटल्यान ती ताका सोदून म्हणल्यार बरी गेली. इजिप्ताक पलायन करता आसतना जेजूक तिणें व्होवन व्हेलें आसा, ती फाटलाव करून गेली. त्याच तेंपलांत तो सुकोन गेल्या वेळार ताका सोदून ती गेली. त्या काना शहरांत थंय वायन उणो पडल्या वेळार जेजूक सोदून ती गेली. त्या कुटुंबाक ताच्या लागीं खाण घेवन गेली. मात्र न्ही, ताच्या और एका परगट चिणयेन ताणें असर्या अजाप करतना मोरी ताका सोदून म्हणल्या वरी ताच्या संगातच रावच्याक ती गेली. त्याच प्रमाणे निमाणे आमी पळयता जेजूक धरून त्या काल्वार पर्वताक वोंडोर व्हरतना ताच्या फाटल्यान ताका सोदून म्हणल्या बरीच ती गेली. मात्र न्ही,
त्या कुर्सार जेजू उमकळटा आसतना ताचे सांगाता ती रावली. एकच एक स्त्री धैर्यान रावली. उरले सगळे सीस पळापळ घेतात, बियान धांवतात, पूण एक आवय आपल्या पुता सांगता ताची ती वर्ते कश्ट तो बघता आसतना ताका सांगात दिवच्याक ती आसली. तर मगचे भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत तेच मरियमायेक आमी घेवन वचोंक जाय. कशें वांजेलान सांगलें आसा, पळय ही तुजी आवय. आनी ताचे उपरांत जुआवन तिका आपल्या घरांत आपली आवय करून घेतलें. आज आमकां एकच उल्लेख मगच्या भावन आनी भयणीनो, कितें तो उल्लेख? मरी आमचे सांगता आसतना कितेंच उणेपण आसल्यार ती परती करूंक आपल्या आपूता लागीं विनाती करताली. तें पयलें हो जाप तेजी वेळगडी म्हजी येवना म्हणूं लागलो जेजू. जाल्यार आवयन विसरल्ल्याक आवय देय जायनासतना विदेय जावच्या खातीर आपल्या बापाची पदवी ताणें मागोवन घेतली. आपलो बाप खंडीत जावन आपल्या आवयक विदेय जाताना मानून घेतालो म्हूण जाणा जाल्लो जेजू आपली वेळगडी येवना म्हूण सांगिल्लें जाल्यार पयलें हो जाप काना शहरान तो करता. तर आमच्या जिवनान मोगाचें न्हू, तेच मरयेक आमच्या कुटुंबांत आमी घेवंक जाय. आज सकाळी लेडी कॉन्वेंटान मीस भेटले उपरांत तांणी एक ल्हान क्विज दवरलें. थंय तांचे ले एसोसिएट्सांक ती म्हणा लागली, लादीन एका मिनिटांत कितले सकयल लादीनचे उले तुमकां सांगूंक जाता तितले सांगा म्हणा लागली. आनी तातूंत आसले की ते 5 जाणां लादीनीचे उले इतले अपुरबाय तरान सांगा लागली. ते दाळ थोडी उद्गारली, म्हाका दिसता हांकां नात्रां आसात, नात्रांक शिकोवच्या खातीर केदाळे लादीन म्हणटात म्हूण दिसता. ह्या दिसांनी आमच्या घरांनी लादीन उणी जाल्या म्हणा लागले ते आसले थोडी. वय मगचे न्हू, कित्याक आमकां शॉर्टकट मेथडॉलॉजी मागणें कितलें ल्हान जाता तितलें बरें. कित्याक आज आमकां आमची भुरगीं प्रेशर घालतात, मम्मी डॅडी मागणें लांब जाता, मागणें लांब जाल्यार हांव येना. मगच्या भावान आनी भयणीनो, मागणें मोटवें करूंक न्हय. कितल्या अपुरबाय तरान मागोवंक जाता तितल्या बऱ्या तरान मागोवंक जाय. ती मरीची लादीन आमी हर एक फुडें आमच्या मागण्या वेळार म्हणोंक जाय. कित्याक मरयेक उलो मारचें, अनंत दर्ज्या नांवांनी आमी उलो मारचें. आनी आमी उलो मारतना आमच्या फाटल्यान ती आमकां सोदून येताली, आमचो पाटलाव करताली. मात्र न्ही, आमच्या घरांत एक कुटुंबाची राणी जावन ती सदांच रावतली. त्या मरयेक तुमच्या आनी आमच्या घरांत आमी आपोवया, तिच्या सांगता सदांच रावया. मोरी उणेपण आसलें सगळी भरती करून दिताली. आमेन. सोम्या आमे भेदेसशीन जमल्या आमकां सामी जेजू संगी दुनिया तुका समर्पिता गोवा उंडो ताका सोरो खुतामच्या कश्वावरासो स्वीकार कर सोम्या पेसावंगा दुनिया पवित्र वाक्रामसो कानी काढून सोम्या आमी भेदेसशी जमल्या तुका समर्पिता. म्हज्या मगच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेता त्या बापा मानतात तसलें जा म्हणो मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमे आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रच्या दबा सरस्वत देव म्हणून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तेन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता.
ताचेवर हे तुझ्या कृपेच्या आदारान आम्ही तुका मानता तसले बलिदान तुझा जावंक निर्मी म्हण नम्रतायेन मागता आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजा पंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सोणी आमच्या फायद्याचो बघेवन ओंकार मेरेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिच्या दिनवासाचें गीत गावन तुजे कणवळा आमी वाखाणता शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी वेजमेता सर काळे मनशां थंय कितली अपरमीत तुजी दाळाय तुज्या लाणवीक साकारणीचेर खाकोतीन तुजे नादार घाली आनी असो सोडवंदार मनशाकडे असो तुजो पूज्य जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरी आमकां पावस जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दाळबार संतोशान तुका वाखाणता सरकार तुज्या वाखाणे आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी करळचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाळवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Popavarta sago Miał Jezu tuझे आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता बापा जेच्या मनास आनी पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडूची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी इश्टागातींत मेल्ल्या समेस्तांक
तुजें पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुजे ती सपती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. सम्यान आमकां सिकयला आंबो मोगाचे आनी अपुरबायचे प्रार्थन भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुझे कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्पर सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी. सर्गीचे बागड आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटे आनी सर आघातांतले वाटय. कित्याक रजवडके पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेबर म्हण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोग असो संख्य जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बोमगाच्या बाबेन पळय आमचो समी सदांच आमकां आदार दिवं सो. ताच्या वरते आवयक एक भोव अपुरबायची आवय जावन आमकां समर्पीत केलो. अच्छा जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितरतल्या बाब म्हाका फावो ना पूण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका हांव राखून आसा. सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा. येतूं सोम्याये काळजान म्हज्या राव तूं सदां सोम्या आत्म्यान म्हज्या. जेजू तुका हांव राखून आसा. सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा. येतूं सोम्याये काळजान म्हज्या राव तूं सदां सोम्या आत्म्यान म्हज्या. जिविताय आयलाय सेवच्या तुका भक्तीपणा. तुका सेवता तो जियेतलो. सासणी सुखाक तो वन पावतलो. जेजू तुका हांव राखून आसा. सेवच्या तुका हांव लालेवन आसा. काळजान म्हज्या राव तूं सदां सोम्या आत्म्यान म्हज्या.
सोम्या तुझे आत्मीक पिवन सासणी जिवीत म्हाका दिता सोडून दितू म्हाका हे रक्ता पिवन जिवीत म्हजे करतूंक पावन जेजू तुका हांव आकोन आसा सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा येतू सोम्या ये काळजान म्हज्या रावतूं सदां सोम्या आत्म्यान म्हज्या तू काढे सदा बोलदी म्हाका झुजूंक दुस्मानाचे तुका सजावून सियेव सदा दितू सोम्या तुजो आदार जेजू तुका हांव राखून आसा सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा येतू सोम्या ये काळजान म्हज्या रावतूं सदां सोम्या आत्म्यान म्हज्या जेजू तुका हांव राखून आसा सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा येतू सोम्या ये काळजान म्हज्या रावतूं सदां प्रार्थया सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचेर आमच्या सोडून राज्याच्या जिवान तुवें आमकां भरलां ओंकार मनीचे देख घेवन आनी तिच्या आदारान ताच्या शिवान दिसान दिसा देख भरून आमचे जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांच्या मोगाचें जिवीत जावं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवे दाधे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो मोरी मायेक आमच्या आवयकन आमच्या घरान घेवन वचोंक मिसाचें बलिदान सांबलें वचोन आज क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तुका
सर्गीच्या बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्थांव दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळूं. एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या न्हू जायते अर्गां उले घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. आमचो पात्रो न्हू जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जायतें बरेंपण आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत देवातावन आमकां फावो जालां. अनवारांतले राखल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत, इस्कोलाचें काम पाटी मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, सरकारी काम 6 वर्सां उपरांत लाभुल्ल्याक अर्गां दिल्यांत आनी दोगांनी काम मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिल्यांत, परगांवांत काम मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिल्यांत, एका तरणाट्याक डेंग्यू पिडेतावन बरेंपण मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. एक घडी बरो मौनपणी आमच्याय जिवितांत जाल्लें बरेंपण जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर देवाक समर्पून दिवया. बो काकुळदारा बापा बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी बागेवणपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या ये बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत पसरली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजान मोगाच्या न्हू जायतीं तेसांवां घेवन ह्या पुंतळाक आयल्यात. तुमचे पैकी 12 जाणांनी जायतीं तेसांवां हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळान दवरल्यांत. तीं सगळीं देव मानून घेवन दी म्हूण आमी प्रत्येक रितीन कालतेपणी मागया. एका तरणाट्याक ट्युमर जावन ICUंत आसा. ताका बऱ्या भलायके खातीर मागलां. भांगार सोडोवंक साध्य जावच्या खातीर घराचें डील बऱ्या रितीन जावंक रीण फारीक करूंक तांक घराचें काम अडकळी नासतना पोंता पावोवंक जाग्याचे समस्या इत्यार्थ जावंक बऱ्यो सैरीक्यो फावो जावच्याक 4 जाणांनी मागलां. घरान समाधान एका कुटुंबाक PR बेगीनच मेळोवंक भुरग्यांनी सुडाळ्यान उलोवच्याक दोऱ्याचें काम बऱ्या रितीन जावंक बरी भलायकी एकल्याक जॉन्डीस जातावन भलायकी मेळोवंक MBA रिजल्ट बरें येवंक नर्सींग रिजल्ट बरें येवंक एकल्याक ब्रेस्ट कॅन्सर जावन बरेंपण जोडूंक वायट करच्या एका व्यक्ती तावन सुटका मेळोवंक कुटुंबांत कातीची पिडा गूण जावंक कुटुंबांतल्यो सर अडकळी बंदोड्यो वायट ह्या सर्वांत तावन बरेंपण मेळोवंक दोगां तरणाट्यांनी मिसाक वचोवंक तांच्या मोतीक उजवाड मेळोवंक जाग्याच्या गडीचे रेकॉर्ड आताक मेळोवंक बाबावांनी सोसणिकायेन एकामेका सोडतोड करून जियोवंक कुटुंबाची सर योजना बऱ्या रितीन जावंक 2 जाणांनी मागलां. बेंबिरांत दुबावांतलें सुटका मेळोवंक MBA शिका बऱ्या रितीन जावन बरें फलितांश लाभोवंक गर्भांचें योजन सर अडकळी नासतना पोंताक पावोवंक एका स्त्रियेक सर वायट सक्ती तावन बरेंपण मेळोवंक कोर्टांत आशिल्ली केस न्यायनिती प्रमाणे इत्यार्थ जावच्या खातीर 2 जाणांनी मागलां. भायर दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक 2 जाणांनी
दिश्ट बरी जावंक तकली पडापड पाठीची दूख गूण जावंक पती पत्नीक पिड्यांतले निवारूंक आंगार आशिल्ले किलॉइड आनी फिब्रॉइड गूण जावंक पोटांतली आनी पेंकटा दूख गूण जावंक एकलो तरणाटो बायल्या गांवांत जायत्या कश्टांक सांपडला कुटुंबा सांगाता संपर्क ना ताणें कुटुंबा सांगाता बेगीनच संपर्क दवरून ताका सर बरेंपण जावच्या खातीर हातपांयांची दूख उणी जावंक मोतीक समाधान मेळच्या खातीर मागलां भुरग्याच्या देण्या खातीर मागलां तशेंच गर्भेस्त आशिल्ल्यांक तांचे प्रस्तुतपण बऱ्या रितीन जावच्या खातीर मागलां एक घडीभर आमी मावून रावया आमचे इरादे मावूनपणी आमचो पत्रोन जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक समर्पून दिवया. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शकी एक देस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणू आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंबक सीता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. नामान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री अमित तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जेजो. तुगे मर्या देवाचे माये आमा पप्यांक गाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. सोम्याचे नावे आमचो आधार आनी रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त आमारी पासर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुकान आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोळ आयदां केली आनी तांकां कोण केली तेच बरी तांचो सेवाक भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणे मुखान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त समोर तुज्या परचेन बगोवंक आनी बावरतां जिवन प्रेरण दिलें ताच्या विनवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडाक गूण कर आमच्या कोडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले अनमरांतले आमकां निवळ आमचे सर विनवणो आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी कशी वयतर ते आमकां पाव कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मगे जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नव्याच्या दिसा आमी ताका मान करता ताचे महिमा आनी संतोष देवातावन येता तो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. मगे जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यांसर वायटांतली तुमी सुटोवंक ताची देख घेवन आनी करपणेचो बाटलाव करून सेवे सगळेच्या मनशां जावन तुमकां घटाय मेळ्ळो. आलताचो मान ताका पावो जालो म्हण सगळे पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताच्या देखे शांतीपणाचे जिणेची येवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस ताच्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सस्ती संतोष बघून तुमकां पावो. बोसा. मोगाच्या न्हू लागीं तावन आनी पयस तावन तुमी ह्या पावशिल्ल्या वेळार जाल्यार येद्या व्हडा संख्यान हांगासर आयल्यात तुमचो आमी उपकार बावडटाव आनी तुमी कितें मागलां तें सगळें जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन तुमकां भरपूर रितीन आशिर्वादां बेसावां सोमयातावन लाबोवन दीत म्हणलें आमचें मागणें. ह्या आईच्या बागी दिसा आरादान तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां अर्थाबरीत प्रसंग दिवन आमी सोमया सांगाताच रावाजय म्हणलो संदेश दिवन मोरयेमयाच्या जिविताचेर प्रकाश पांकल्ले आसात मानादीक बाप रिचर्ड कॉड्रस कापुजीन याजाक प्रस्तुत
दैवीक काकुळतुरेतीर मंदिर बिचे हांगाचे डिरेक्टर जावन तांची सेवा दिवन आसात. ते सुटसुडीत याजाक ते खंयसर आसा थंयसर जिवाळपणाचो अनुभव जाता. आनी हांगासर आयच्या दिसा तांणी येवन आमकां जिवाळ केलां आनी देवाच्या उतराची ऊब देवाच्या उतराची थान आमच्या काळजांनी पेटाशी केल्या. तांणी तांचो वेळ आमचे खातीर दिल्ल्या खातीर तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आनी हांगासर आशिल्ल्या याजकांच्या तर्फेन हांव तांचो उपकार बोडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या न्हू हें वरास आमच्या पुनशेताक दशमोनर्सो वरास. हे दोळसुताची सुरवात आमी केल्या आदल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 22 तारीखेर आमी आमचे तारीखेचें फेस्त तशेंच दशमोनर्सो वर्साचें समारोप कार्य चलयतलें हांव. देखून तुमी हो दीस तुमच्या डायरींत अमानत दवरचो आनी हें सगळें कार्य बरें जावच्या खातीर आमी मागचें. आयच्या दिसा जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ले आसात जानेट फेर्नांडीस देवादीन लॉरेन्स फेर्नांडीसाच्या 3ऱ्या वर्साचो मरणाचो उडास काण तांणी दिलां. तांच्या कुटुंबादारांचो आमी भरपूर मनपूर्वक उपकार बोडटां. आमचो जुवांव पावल दुसरो तांचे खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर भरपूर आशिर्वादां धाडून दी आनी देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावाक सासणीक विशो फावो जावन दी म्हण आमी मागतां. तशेंच जायत्या जाणांनी आमकां मुड्दोम दिवन आयच्या दिसा आदार दिला तांचोय हांव उपकार बावडटां. हर एका मंगळारा दीस हांगासर 10 वरांक तेर्स 10:30 वरांक आराधन उपरांत संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आनी 11 नोवेन बेसांव तशेंच जेवणाची वेवस्था आसा. तुमकां समेस्तांक ह्या भौतीक कार्याक पयशिल्यांक लागशिल्यांक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. आनी हर एका मंगळारा दीस हांगासर आमी ह्या नोवेनाच्या मिसा उपरांत आयिल्ल्या समेस्तांक जेवण दिता. देखून बऱ्या मनाच्या दानींनी ह्या जेवणा तर्फेन तुमचो सहकार दिवंकी हांव तुमकां उलो दितां. आनी तुमी हर एका वाटेन आमकां सहकार दितात. तुमच्या सहकारानच हें पुनशेत अभिरोतेच्या वाटेन चलतें आसा. तुमचो समेस्तांचो आमी उपकार बोडटां. आमच्या पुनशेताच्या धार्मीक स्टॉलांत धार्मीक वस्तू मेळटात. तुमी भेट दिवयेत. मोगाच्या नवो पावशिलो काळ देखून आमच्या बोवारी येणे तेणें निसरता. देखून मालगड्यांनी आनी भुरग्यांनी इल्ली सत्राई घेवची. येणे तेणें वेता आसतना दया करून सत्राई सांबाळा निसरता. आनी तशेंच आज 11 हांगासर जेवण आसा केलां. देखून हें जेवण तुमी मोगान स्विकार करी जाय. आनी हांगासर जायतीं मालगडी भुरगीं आसात तांकां पयलो अवकाश करून दिया. तांणी जेवण जाल्या उपरांत तिके तरणाट्यांनी उपरांत 11 जेवण स्विकार करचें. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आनी आयच्या दिसा आमकां जेवणाक तशेंच मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आतां आमी मानाच्यो वाती वांटतले. हांव मानादीक बाब रिचर्ड कॉड्रस आनी फुडें येवचें आनी मानाच्यो वाती वांटच्यो. आज आमकां जेवण वदाकसून दिलां देवादीन लॉरेन्स फेर्नांडीसाच्या उडासा खातीर जानेट फेर्नांडीस फेरार. तांचो आमी उपकार बावडटां. तशेंच आज आमकां मुड्दोम दिवन आदार दिलां रिशा रेमेडिया पिंटो जल्म दिसाच्या संदर्भार नित्यादार वाडो. जेसिंता पेरीस गुरपूर. जानेट फेर्नांडीस फेरार सिसिलिया डिसोजा सान फ्रांसीस दुसरो वाडो. मनोज पिंटो आनी कुटाम पातिमा दुसरो वाडो. फ्लोरिन डिसोजा पवित्र काळजा वाडो. JMJ वेलांकाणी वाडो. पीटर डी अल्मेडा सांबोस्त्या वाडो. मिनिशा रोजारियो 7व्या वर्साचो जल्मदिवस फेरार. जेरोम सिक्वेरा सांत आंतोन वाडो. रोशन साल्डाना जल्मदिसाच्या संदर्भार दुबय. बेन्नी सिक्वेरा लुट्स वाडो. जेसिंता डिसोजा सान आंतोन वाडो. तांणी जेवणा तर्फेन तांची कुंगोक दिल्या. ह्या सर दानींचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटां आनी देव ताची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर रितीन वचून दी म्हणून आमी मागतां. उबी रावात आनी आतां आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले. हांव
सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बाप्पा हे जेवण तुवें आमकां पाव केलाय प्रत्येक त्या उदारमाचें दान दिवन ताणें आमकां हें जेवण पाव केल्या खातीर तांकां आनी ताच्या कुटुंबाच्या हर एक लागीं तुज्या वर्त्या आपुरबायच्या बेसांनी भर ह्या जेवणाचेर आनी कणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल तुज्या आमलेक रगत मिसळणी जावं दी तुज्या पवित्रत्वान सगळ्या वर्त्या मापान आमच्या दय सदांच भोगूंक आनी देवन स्विकार करून शारिरीक तरान तशें तुज्या आत्मीक काणान आमी भोव आपुरबाय तरान बगरपणाची चिणी जिवंक जाय सर करपा तूं आमकां दी जेवणाचे तुजें आशिर्वाद पडो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. Boksaňaso šanty sodu tam so Bage bon zuba paudu sro Devika kulti so bhakt to Bage bon zuba paudam so Boksaňaso šanty sodu tam so Bage bon zuba paudu sro दैविका कुर्ती सोबत तो भाग्यवो सुबा पावलम सो नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैविक भक्ता आमच्या सदा शांतीच्या कुंभया Taci sandan mokseva tu sopor ser आमच्या संता शांतीच्या कुवरा नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा मुझे माये हम सगळो जावं तुझो मागण्याचो देव बरो घेतलोय मरये माये सदांच बरोच्या मनशा कोला विघ्नांतले रक्षा नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मरिया आशीर्वाद देवा मुखार भाग्यवान जुवाम पावल दुसऱ्या भाग्यवान कुसाचे करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र